जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां दीस आनी रात थांबनासतना वाळूं. कित्याक म्हजे परजेचे अंकार धुवेचेर एक व्हड विघ्न आयलां. तिका एक मारेकार घाई जाला. शेतांत हांव वसान जाल्यार तालवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शहरांत हांव वसान जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याजक पर्यां आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलाय गाय? तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटळो येता गाय? तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय? आनी आमी बरी जावचो बरवसो ना जायसो केलोय? आमी शांती आशेताव पूण बरें कांयच येना. बरी जावचो वेळ आशेताव पूण येता तरतरो. सर्वेस्परा आमचे खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेताव. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुजे महिमेच्या शिवासनाक अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडिनाका. राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता? वा मळब आपशेंच पावसा शिवर घालूंक शकता? सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्हय? आमी तुजेर विश्वास दवरताव. कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालिनाका. तुजी काकूळट बेगीनच आमकां मेळूं. कित्याक आमी एकदम सकला पडून आसाव. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे महिमे पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सडवंदरा आमची पातकां बक्षी. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुधान तुजे मुखार फावो. जांचेर मरणाचें फर्मान पडलां तांकां तुजे व्हड पदवेन निवार. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आनी आमी तुजी परजा तूं सरयताय त्यो शेळयो ससनाक तुका अर्गां दितल्यांव. युगा युगा पर्यंत तुजी स्तुती करतल्यांव. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तितल्यार लोकांक धाडतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वोपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतेल्या सकटांक आनी खोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आख्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरे परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतर हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता.